म्हापशा केळ्यांचेर विषारी रसायन इतापोनची फवारणी करताना हजरत अली कारगतुली या बेळगांवच्या दादल्याक अन्न आनी वखदां प्रशासनान रंगे हात धरलो आनी ताचे कडल्यान केळ्यांचे नमुने जप्त केले। तशेंच 9 क्विंटल मालूय नष्ट केलो। दिवाळीचे फाटभुंयेर अन्न आनी वखदां प्रशासनान कारवाय केल्ल्याची माहिती अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यान दिली। रेग्युलर सर्वेलन्स चेक यार्डान करीत आसता वन्स इन अ वीक, वन्स इन 15 डेज ह्या सायकलीक हितून येत आसता आणि कंपेर केल्यार फाटल्या वर्सांनी जी प्रॅक्टीस आसलेली आता रिसंटली जे आसा खूब इम्प्रूवमेंट आयिल्लो आसा बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेंडर्स तांणी आपली भट्टी घातल्या आणि ट्रेडिशनल वे ऑफ रायपनिंग ते करता। पूण कांय अशे वेंडर्स आतां 1-2 आसतात, जसो आयचो हो आमकां सापडलो तो आसिफ, ताणें एक नॉन अप्रूव्ड मेथड यूज करून रायपनिंग केला, स्प्रेइंग अ डायल्युटेड वर्जन ऑफ इथोफोन हो केमिकल घालून ताणें रायपनिंग केल्लो आसा। सो ड्युरींग द सर्वेलन्स चेक ऑफिसराक डावट आयलो आनी येवन चेक करून ताका ते केमिकल सापडले। सो अशें करून जो स्टॉक ताणें स्प्रे केल्लो तो आमी अटॅच करून विथ द हेल्प ऑफ म्हापसा म्युनिसिपालिटी तो डिस्ट्रॉय केला आनी ताका बूक केल्लो आसा। आनी फाटले फावटी अशी एक रफली अरावंड 1 year ago अशीच एक गजाल घडलेली आलेली। हनीफ म्हणून एक वेंडर आसलेलो, तोय असोच लिक्वीड घालून स्प्रे करतालो, तो आमकां सापडलेलो आनी हाजेर कारवाई करून सगळे आफ्टर ऑल द इन्वेस्टिगेशन आमी केस फायल केल्ली आसा आनी करंटली द केस इज इन JMFC कोर्ट, ताजेर हियरिंग चालू आसा। तुम्ही मालक या हेजे वेजिटेबल वेंडर फ्रूट वेंडर्साचे कितें जालें नेमकें हे केमिकल जे आसा ते कितें खंयच्यान तुमी हाडटा? आमी हाडूंक ना, कोणी हाडून दिल्ले ना। कोणी हाडून दिल्ले? सो कितें हाडून दितना सांगलात आसतले बाबा कशें यूज करप, कितें तें कितें हानिकारक आसूं शकता अशें? काय खबर ना आमकां, आमी हे पयली फावट घातलेली। पयली फावट कोणी दिल्ले हाडून तुमकां? बेळगांवच्यान तुमी हाडलेले? ओके। सो एक हानिकारक जी वस्तू आसा जी लोकांक तुमी विकता हाचो खंय तरी तुमी लोकांक मिसयूज जाल्ले भशेन दिसता, अशें दिसना तुमकां? ताका लागूनच सगळे केळी भायर घातल्या। FDA चे येयल्ले इन्स्पेक्शन करून आतां ते सीज केला।